सेकंड राउंड आम्ही 9 कंटेस्टंट पडेल असं मिसेस सिनियरांतू आम्ही एलिमिनेट कोण 7 करता असाची तशीची जेन्सांत 8 आशिल्ला विल कीप इट 7 and 7. सेकंड राउंड हांव सांगील म्हणके थीम हास्य ह्युमर हासनाशी दिवस वचनच ह्युमर कीप्स आवर लाईफ गोईंग सुमार पुराय केलांची ह्युमर हेल्प्स इन रिवर्स एजिंग मस्त पुरा कोर्स आयकलेला आसाची तशीच आतां सनाची 3 minutes प्रेजेंटेशन दिवच्याका तुमगेल मुखार आमगेल मिस्टर एंड मिसेस सिनियर्स कंटेस्टंट येतात आसाची पुरा कंटेस्ट हांव सेकंड राउंडा पावील कंटेस्टंटान नांव आपयता. सुनीता पै, सबिता कामत, सुजाता नायक, राधिका कामत, जयश्री शेणे आणि लता प्रभू. जनी जोक्स काही कंटेस्टंट नंबर 1 सुनीता पै. हांव एक सनची हास्य कविते एक वाजित आसा सन 4 लायनाची. मधुसूदना म्हशी दूदना मधुसूदना म्हशी दूदना हे चक्रपाणी कोडक्या भरल्या घाणी हे चक्रपाणी कोडक्या भरल्या घाणी दारे चेडू येनी धारे चेडू येनी तिका पगार दिनी धारे चेडू येनी तिका पगार दिनी मधुसूदना म्हशी दूदना हे केशवा हे केशवा तणा मामू येनी हे केशवा तणा मामू येनी खई तण मेळणी तशी मशीन खायनी मधुसूदना म्हशी दूदना. हे मिगेल साना कविते एक 2 जोक्स सांगता तितलेची. मिगेल अन्नान सान प्रेयर आसतना अशीची बब्बावाले घेवन हाना अणा म्हाका बट्ट म्हणले एक आजे वाक्य करून हाडका म्हणा स्कुलान तूं कसो बरोवणा म्हण बाबावाल्यांक गेले उतर तेन्ना मिगेले मानतान म्हणली खंय ताका कसल्या भितरे जोड मट नाण बट ही जवर पुरत बट म्हण बरें ही म्हणली काय तशी सनपण आमी ते आतां उडगास कोरून कोरून हासचे घरां भितर अशी म्हणून गो मिगेल नातीक सांगचे मिगेल अन्नानी अशी म्हणचे आशिल्ले चेडा तशी आमी हांसून हांसून दीस काडचे आशिल्ले म्हणून तशी मिगेले जोक्स हांव उलोवन हासची तांगेले चेडवाल्यागी. एक पाटी हांव मिगेल बामणू हासना दुखून मैसूरा वच्चे आमी हासना आशिल्लीं सुमार वर्सां थंय दुखून मैसूरा वच्चे बसार वतना कशें जालें म्हळ्यार 3 सिटराचे सीट तांतू विंडो लागीं एकलो दादलो मनीस बशिल्लो मदें मिगेल बामूण बसून हाकड हांव बशिल्लें. शाको म्हळ्यार तितलो भरती जन बसारी कडेन कशें जालें म्हळ्यार यो कसो लागता कशी कात कितके कर्म तो कंडी बागेर घाल न्हू बसलो ಆರಾಮೇರಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ತೆಗೀರಿ ನನಗೆ ಸೆಕೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ म्हणलें तेन्ना हांव सांगताना कळ्ळ्यावरी कोडचे हांव न्हू बसले सत वापस घालचे अशी 4 पाटी हांव म्हणटरी ता कोप येयलो कितके मॅडम ನೀವೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ म्हणालो. मिगेल बामूण म्हणालो जालें न्हय तुजी बैसनी खंडी बागेल काणू म्हणालो. अशी वता तो ड्रायव्हरू एकदम ब्रेक घालता आशिल्लो बसाक. हें कसं कर्म म्हणलें हाके ती सम सोडूं येना म्हणे. मिगेल बामूण म्हणालो वो गुरुले मरायती ताणें मागीर ನೀವೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ म्हळ्यार हांव पडचा जाली नुतो तुका वो गुरुलोन बसा कळनावे म्हणून म्हणालींची. अशी एक साना जोक्स आनी के आसा टायम ना की म्हण लेखचे हांवें. ओके थँक्यू. थँक्यू माई.
तशीच आमगेले नेक्स्ट कंटेस्टंट सबिता कामत. डान्स मागीर तुमगेला ಫಸ್ಟ್ एक ಪದ ಮಾಗಿರ್ एक डान्स. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಚ್ಚು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು तितलेंची कसल म्हणल्यार एक तोंडांत एक पद म्हाका पटक्कन येता. तशें आज सकाळी एक म्हाका पद आयलें, तें पद एक सांगता, मागीर 1 मिनटाची विंगड एक करता. ललिता लाटिता सकांच फळाराक बंस. ललिता लाटिता सकांच फळाराक बंस. 1 मिनट नूत बैसना, 1 मिनट नूत बैसना. कसले काम करता ललिता लाटिता सकांच फळाराक बंस. फूल काणू माळ करता, फूल काणू माळ करता. हार्मोन वाजून भजन करता, टाळ मारून डॅन्स करता, टाळ मारून डॅन्स करता. कसले काम करता ललिता लाटिता सकांच फळाराक बंस. आज आमगे ते सकाळ बंस लाटितना रेडिओर दळिता कांडिता येतना म्हाका दिसलें हाजेर एक पद म्हळ्यार कशें म्हणून, तशें आमी हें पद म्हणलें. तुमी आयकलींची खूश जाल म्हण लेखता. नमस्कार. आतां थँक यू सबित माय. तशीची कंटेस्टंट नंबर 3 राधिका आर कामत. हांव सपनांत चंद्रलोका गेलेली, हांव सपनांत चंद्रलोका गेलेली. चंद्रमुखीन म्हाका पळोवन कण मारलेले. धांवलेली हांव धांवलेली, धांवलेली हांव धांवलेली. धांवनची येतना एकची रॉकेट सोय्या म्हणू येवच्याक. धांवनची येतना एकची रॉकेट सोय्या म्हणू येवच्याक. हांव तंतूची पयसून आयलेली, हांव तंतू पयसून आयलेली. हांव चंद्रलोका गेलेली. चंद्रमुखीन म्हाका पळोवन सारकी कुंडेनी मारलेली. हांव धांवलेली. तशी आता डान्स आहे का करताच का त्यांनी डान्स करता म्हणून ना मग तुम्ही वा डान्स करता तुमगेल झाले वा झालं. ओके ओके थँक्यू. नेक्स्ट कंटेस्टंट जयश्री शेणे.
जोक्स आणि पद काही ओके. नमस्कार. एक पण अशीची हास्याघोशी आशिल्ली. त्या वेळार हांव सकयल बसून आशिल्ली. ते हास्याच्यो मामो कंडापटे हांसून पुरा जाणां पोट्टां दुखयत आशिल्ली. तेदना मागीर एक माम बशिलो. तो हांसना. हांव म्हळें आमकां पुरो हे ना म्हळ्यार हांसता तूं कितें मायाना म्हण. तो आमगेलो नेबरू म्हाका हांसू आयलें जाल्यार हांव हांसना. हांव घरा वचून बागेर घालून हांसता म्हणालो. तशी आसा फ्रेंडशीप की एनिमेटी म्हळ्यार. आनीक हांव स्कुलाक टिचर आशिल्ली. तशें न्हू आमगे स्कुलाक ज्या जाल्यार प्रत्येक निमिशाक जोक्स मेळटा. चेडूं एक ना एक म्हणटाची, एके मास्टरय म्हणटाची, लेडी टिचर्सय म्हणटाची. एक म्हणटा मागीर लागची क्लासान तूं चेडूं ಒಟ್ಟು हांसताची. मागीर भायर तर हांव निमगेर मास्टरा लागीं मास्टर कसो तें म्हळ्यार हांसताची न्हू. तेन्ना म्हणलो हांव पुरो चेडूं निमगीत आशिल्लें केकले लागींची. तुका कसो इश्ट चेडा, तुका कसो इश्ट म्हण. एकलो म्हळ्यार म्हाका संगीत कले खंयची कले इश्ट म्हण. आनी एकलो म्हळ्यार म्हाका हें कसो नर्तन करे म्हणालो. आनी एकलो अडुगे करे अशी तशी म्हणालो. ते लास्ट एक चल बसलो तो सांगना आशिल्लो. सांगनी ताणें कितें रे तूं उलयला म्हण म्हळ्यार मास्टर. म्हाका लज्ज जाता मास्टर सांगच्याक म्हणालो. कितें रे लज्जी. म्हाका बेश्टाच्यान जायत. म्हाका तुगेली चिल्ली शशिकल म्हळ्यार प्रिती म्हणालो. जालें मास्टर चिल्ली मास्टर तुवें वयता दोळगाल मास्टर खूब आयलो. मागीर कळत न्हू कशें जालें म्हणून. तशी आमगेलो आनीक पण एक म्हणटा आमगे नेबर तो चेल्लो स्कुला दुखून येता. हांव म्हणटा केन्ना म्हणचे वयर कसो तें जाल्यार तुगेलें पुस्तक पळया होमवर्क म्हणून. कापी पिल्ला की कसलें म्हण निमगुचें ना. सगळो दीस पाट वाजेसूचे खेळू वचना. तशी बूक पळोवन वयरे हाजे उत्तर सांग न्ही तुवें. स्वामी विवेकानंद कोण. म्हाका गोत्ता आमगेले राष्ट्राध्यक्ष गोत्ता म्हाका म्हणालो. मागीर कसो बरयत तूं म्हणाल. तशी ताका समज बिश्ट तूं कसाके प्रजन हेंच करून बयस म्हणून बिश्ट ताका बेजार जालो. बूक घेवन घरा गेलो. आनी 2 दीस हांव पळयता ते भायर तांगे सिटआउटा जावची काणी. आमा तुका तें जयंती गोतस ना तें घरकडची लिलावत गोतस ना ती अश्विनी गोतस ना ते रम्मी गोतस रम्मी गोतना आनी हांव पुरो जनाला गोतस तूं टी व्ही पळोवन बयस म्हणालो. चलो तशी रिवर्स जाता. चेडूय आमकां ऑब्जर्व करताची. तांकां सगळो दीस वाजी बरें म्हणचे न्हय. आनीक दिसो आमगे घराचो एकलो ताका नवी वाडी जाले तो म्हणटा. आनी आनीक ताका फ्रेंड उलयता आशिल्ली. कसलें हॅलो हय हांव हनीमुना वच्चे दुड्डू अर्द बरयलें म्हणटा. आं वय वय एस एस. तेन्ना तो सांगता तूं दुड्डू बरयले कशी हांव वच्चें न्ही म्हळ्यार तशी मागीर बायले का आनेकाल वट्टू पेटयले तो हनीमुना वता तशें दुड्डू बरयलें म्हळ्यार तशी धन्यवाद तुमकां प्रजाने की देव बरें करूं. थँक यू. नेक्स्ट कंटेस्टंट सुजाता नायक. नमस्कार. म्हाका आमी हळ्ळींतू जेल्लेली जन थंय केन्ना एक बैल आटो हे कोलू परत वता आमी वचचें हिंगा आमकां एंटरटेनमेंट ना थंयची. तशें हांव तें पळोवन म्हाका घर कडेन करचें एक पिशें. तशी हळ्ळी भितर कशी कोलू दांताची म्हणून तांणी पुराय तांकां फिल्मां बदल जेवका नांचाक कोलाक. तशी एक नांचून दाखयता हांव. हास्य म्हळ्यार अनेक सान आमी केन्नाय ते चोरी मम्मल नाटक आयकुचें. आमकां फुडें पावसाळी दिसांतू कसलेय टायमपास कसलेय ना तेन्ना एक गुरपाळ खेळचें आनी एक चोरी मम्मल नाटक आयकुचें म्हळ्यार भारी प्रिती.
तशी एक चोरी मम्मा नाटकात एक डायलॉग ताण्या बायलेन सांगली की आमके एक सत्यनारायण तर बाकेस गो ते कोरका मी केलें बापा मान सांगिल्लें केन्ना की सांगिल्लें आमकां करूं जायना तशी ते एक सत्यनारायण व्रत कोरया म्हूण सांगलें की तो म्हणाल की बांबडू पळय गो चिके म्हारगे देव कसला पळयला तूं चिके सवरगे देव पळयना ते तशी पट्टी दिल्ली की तिणें पट्टी वाजयतना सुरय बरयला की रसबाळ केळें ब्रॅकेटांत की चिके होड की तो म्हणटा ते चिके होड आमी काय हाडटा आनीक तूप घे गायचे जावक घे तो म्हणाल की आतां गायची म्हूण दिताची जाल्यार दिव्या वात करपा शिवाय जळना म्हूण म्हणाल की आनीक तेंडलें चिक्की होड तशी गांवचे जावका म्हणून ताणें आनीक सुमार पट्टी दिलेले आसता तशें आमी केन्ना ते चोरी मम्मा विसरूं ना कसलें हास्य आयकूच जाल्यार तुमी चोरी मम्मा नाटक आयकयाचे नमस्कार. थँक यू. मध्ये कंटेस्टंट नंबर 3 लता प्रभू. हॅलो अर्था कोंकणी बरोवका कोंकणीन उलोवका म्हूण म्हणटरी म्हाका एक पद्य बरोवचें न्ही पुरो उमेद सुरू जाली. हांवें सुमार कोंकणीर पद्य बरयलां हांव एक तें बरयलें म्हूण सांगतात. मनशालो जल्म श्रेश्ठ आमगेलो भाग्यान आमकां चांग जल्म मेळ्ळो जनाक मोग करचे मन दवरुया क्रूर मन नाका रे देवा ओडू दुर्बळो लेखू नकाची जनाल मत बेदू कोरू नकाची मनशालो जल्म श्रेश्ठ आमगेलो भाग्यान आमकां चांग जल्म मेळ्ळो जल्म येतना कसने हाडा जल्म सोडतना कसने वर्ना देवान दिल्ल्यान तूं सुख बघुया घरांचे दायेरी जीवन करुया मनशालो जल्म श्रेश्ठ आमगेलो भाग्यान आमकां चांग जल्म मेळ्ळो जन्म दिल्ल नमक मोग करा रे तांगेल प्रीती केदनाय दवरंगे रे हांव सुब्ब पोसू आमगेल संपत्तू तांणी ना जाल्यारी आमगेल जिवन आपत्तू हांव सुब्ब पोसू आमगेल संपत्तू तांणी ना जाल्यारी आमगेल जिवन आपत्तू चांग चांग विषयाचे चिंतन करूया मनशा जन्माचे सार्थक करूया मनशा जल्म आम्ही सार्थक करूया मनशा जल्म आम्ही सार्थक करूया. नमस्कार सगळ्यांक हांव तुमगेले द्राक एक दोग जाणांक एक सोर कशी म्हण दाखयता. फुडें शमशाद बेगम म्हण एकलें आशिल्लें न्हू तुगेले वॉयसार कशें जाता म्हणून कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने लली मेरी जान अरे मैं तेरी कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान अरे मैं तेरी कुर्बान. आणि ती रेश्मा गामणे क्लास ती गेल्या ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರು ದಾಟೋಚಿ. 4 दिनों का हार बड़ी लंबी जुदाई 4 दिनों के तन्हा दुहाई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई आता लता मंगेशकर मिगेल बामणान एक पद बरयलां आसा. धरी तूं मनान तूं विश्वासाचे नाम धरी तूं मनान तूं विश्वासाचे नाम अखंड राम नाम
अखंड राम नाम मनांतू धरी तू मनांतू विश्वासाचे नाम धरी तू मनांतू विश्वासाचे नाम. हांव थोडे म्हणटा म्हळ्यार तांकां टायम ना देखून न्हू. मागीर हांव एक तुमकां जोक सांगता. एक रामायणा सीन एक नाटकूळ जाता आशिल्लें ते रामान कसं म्हळ्यार हनुमंतू लक्ष्मण माती घेवन पडतना ताका पांयार न्हिदानू हनुमंता एक संजीविनी हाडी हाका वांचोका नव्या म्हणटना हनुमंतान येवन अशी येवन एक रपचे एक सीन. तदनंतर ताणें उबल्या वर्शी करून वचून मागीर अपास वयल्यान देवनी सीन आशिल्लें त्या कसं म्हळ्यार त्या देवतना ताका त्या पोट्टा एक दार घालून देवयतन हगूर कसं जालें म्हळ्यार तागेले हात चुकलो वयर बशिल्लो ते डॉम्मान येवन तो गोफोण बसून बेतून समा हनुमंत जालो तो कडेर मागीर कसं जालें म्हळ्यार येवन निमगिलके कडेर रामान हनुमंता तूं हे संजीवीन हाडली वे म्हणून ताका आयला खूब फुगे म्हळ्यार तोंड सुजून हांगा सणसण येतास की योता जेड्यान तूं संजीवीन हाडला वे निमगीच न्हू हे कडेन ताण म्हळें की संजीवीनीक माती घाल रे ते वयर तेकून दोर सोळेल कोणे म्हणाल की तशी. मागीर आनी एक नमस्कार. थँक्यू. तशीची लास्ट कंटेस्टंट सुजाता नायक, कंटेस्टंट नंबर 7. चल ओके. त्या ऑर्डर नोट केला न्हू जजीस? येस. तुम्ही तशीची एक पंत रॅम्प वॉक करून सकल वचयता. नेक्स्ट सिनियर कॅटेगरी, मिस्टर सिनियर कॅटेगरी. ऑडियन्स आंदोलन. Thank you so much.